Kakutsara deva, kaklun korunda koi, ukon valya deva, kunya bosonoloi, akache kodurun, makale dorkunko, remat lokar maka, nirmol korundamur, moso punyam koros, aizamol konyeda, sodans moshe pado, moshe mukhat liuta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. बेर्नादेट फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वाचून एंटनी लांडेस आनी जायल्स फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज बावार्थाची ड्युटी पेटयतात रेजिना मुंदी, कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आनी फामील, बिहायंड NSD मिक फेर्नांडीस आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. पवित्र सातोळ्यान आमी आसा. खेरीत भाशेन आमच्या जण एकल्याचें जिवीत आनी आमची जण एकल्याचीं कुटुंबां जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ करता आसतना एकामेकाचो सांगात घेवंक आनी एकामेकाक बरे भाशेन मानान लेखूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलोती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी आनी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सरून वेबसायटीन पातकां केल्यान Almoço prato, almoço boro prato. E a pessoa que pagou o cidadão sabe só que a de tanga nem bota, nem tumka bagunino, mas se que teremos esse vesprado varagi, vinati kuradun prato. Surpodveda Dev amchika khud kuru. आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सूर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमची खातीर कुसार मरून तुज्या पुतान सोयतानाचें बोड मोडलें. तुजे अगणीत जाणवायेचे आनी मोगाचे येवजणी पासत आमी तुका दिनवासताव आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवन कोर म्हूण आमी मागताव. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणांच्या सासणांक. इजयस प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले.
म्हज्यो केडण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमानांची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें करता जायत? होय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत? तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हजे काशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखूंक आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण हांव रावतालों, पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दीत गाय म्हूण पळयतालों, पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावूंक तांणी म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे तांनीक म्हाका पिवूंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलों. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलों. हें पळोवन कालतीं मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं, कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकल्यांनी आसलेल्यांक आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आम्या पातकांची. नोमान तुका आमच्या राया. तूं एकलोच आम्हा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल याज्ञिकांशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतान ताका धरूंक दिवंक बरो सोयेक तो पड्यो नासलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक लागले, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी तो जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते सबूर कोंती बरीच जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाळ केलो, म्हजे बरोबर ताटान हात घालात, तो म्हजो घात घेतलो.
मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जुल्मूकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक उदीक बरें जाते. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेसून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज पयलें वाचप आमी मारूंक व्हरता त्या शेडयाची आमी खबर आयकता. खंयची परीन तो शेडी आपल्याच्यो मस्कऱ्यो करतात, तांकां तो आपलें तोंड किदींच बाबा भयणीनो उक्तें करिना, पूण तांकां आपूण मारूंक व्हरता ते शेडी भाशेन ओगेपणान सोंसून सगलें आपूण सोंसता आनी आपल्याक तो तें करूंक दिता. आयचे शुभ वर्तमान आमी कितें भाशेन घातकी जुदास इस्कारियोताची खबर आयकता. जुदास एके भाशेन जेजूचो शीस आसलो. ताच्या मनांत आसलें की हो जावन आसा तोच मेसियस जो आमी आशेवन रावतले. पूण ताची आस जेजू सवें एक व्हड आस आसली. जेजू एक फौज घेवन राजा कसो ह्या संवसारी मनान जियेतलो अशें ताच्या मनांत आसलें. जेजू एकदम सगलें करता तें वेगीं वेगीं करिना, सवकास करता. ह्या रोमकारांक अधिकाऱ्यांक नाटक तो करिना. ह्या रोमकारां मदें आपलें राज तो विस्तारून हाडिना. हें सगलें तो ताचें पळोवन मन घुस्पलोलें. नाका लागून तो रोमाच्या मुखेल याज्ञिकाशी वेता आनी म्हणटा, हांवें ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितेंशें दीत. हें ताणें आपल्या इकमतीन केलें. कित्याक केलें काय, ताका जाय आसलें जेजू जागृत जाल्लो म्हणजे बेगीन बेगीन आपली फौज ताणें ह्या संवसारांत स्थापलेली. बेगीन बेगीन ताणें ह्या संवसारांत जे रोम अधिकार आसले तांकां नाटक केलें. ताका जाय आसलें जेजू एक राजा कसो सदरेर बसलेलो. सगळे थंयसरले आयस पयस आसलेले ताका येवन नमस्कार केल्लो. आनी हेंच जुदास आपल्या जिवितान आवडयतालो. पूण जेजूचो वावर दुसरो आसलो. जेजूचें कार्य दुसरें आसलें. जेजू ह्या संवसारांत राज स्थापूंक आयिल्लो तें प्रिती मोगाचें आसलें. जेजू ह्या संवसारांत राज स्थापूंक आयिल्लो तें सेवेचें आसलें. जेजू ह्या संवसारांत राज स्थापूंक आयिल्लो तें बोगसण्याचें आसलें. जेजू ह्या संवसारांत राज स्थापूंक आयिल्लो तें खालतीकायेचें आसलें. आनी बाबा भयणीनो, हाका लागून चुकीचो आनी गैरसमज जुदासाक आसलो. ऑरिजीन खेरीत भाशेन आपल्या बरोवपान एक आमचो जाणार पवित्र सभेचो अशें म्हणटा, ताणें देवाच्या उतराक विकून दिलो. देवाचें उतर ताचे मदें आसलें. हें देवाचें उतर ताका खिरीत भाशेन आपलें जिवीत बदलूंक आनी नवसरूंक आपयतालें. आपल्या ह्या सगळ्या आशेप तो जियेतालो. ताका आस चड आसली. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना ताणें म्हणलें 30 नाणे रुपयाचें आमी तुका दिता, तो रोखडोच बाबा भयणीनो ताणें स्विकारलें. बरें तर हांव तुका ताका तुमच्या आदीन करता. नोको आसलो रोमकार अधिकारी आनी हे महायाज्ञीक जेजू सवें कितें करतले तें. हेंच आमच्या जिवितान जायते फावटी जाता. देव आमचें सवें जाय तें बरेंपण करता, पूण आमी घातकेपणान जायते फावटी वायट वस्तू करता. गुडीक देवाक नाकारता. देवान दिल्ली येवजण्यो आमी पयसायता. गुडीक देवान आमकां ह्या संवसारांत बरें जिवीत दिलां. देवान आमकां आपलो मोग दिला. देवान गुडी आमकां बोगसणी दिला. देवान आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां सोयेक दिल्यात. गुडीक आमी हें करूंक जायते फावटी फाटीं उरता. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. उदीक संवसारी आश सोडून देवान आमकां दाखयल्ली सर्गीची वाट आमी तांकूं. आनी ह्या दिसांनी पवित्र सातोड्यान आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळटाव तेन्ना आमचे कोश्ट किरीत भाशेन आमच्या बरेपणाक आनी दुसऱ्या पातक्यांच्या बरेपणा खातीर आमी भेटूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कोराता कोशे, तुझो मोयमो परगट करून, शुकबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सोड मोजें, निदान तुका एकाग्रें. तुकाच मुखार सोड मोजें, तुजेंच तें कोरकाशेलें. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक निवडून आमच्या याके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून. सर्वेस्परा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो गूढ समोरून आमी तुका भेटयता. ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुटान आमकां मेळटा तो ताच्या कोश्टा मरणाचो फोड आमच्या भोक्तीबोन चिनी दिसान दीस वाडोवचो कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर काडयांसो तांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितोल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्तीं घोडितां सोडवणेची आमी भोक्तीन समरोमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दरबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरीन तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तोल्परांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार पडल्या तुज्या वैभवान. उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरियान सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे एम्पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मै मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सृश्टीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां जी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका वायटांतली. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुमतांगळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची तिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. पण तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बदल आमचे जिवीत बदल प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या विस्वासी बापा, आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण पुरगुट्टा. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तें महिमेवंत अमोर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवंसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे पवित्र और किरीत भाशेन ट्रान्सपोर्टेशन आनी लॉजिस्टिक्स ह्या आमच्या सगल्या भावा भयणां खातीर आनी सगल्यांनी दुसऱ्यांनी येवचें म्हूण आमी मागता. फाल्यां सकाळीं मीस जावचें ना. पयलें मीस जातलें फाल्यां सांजे 5 वरांचेर मांडावळ करपी PPC आनी दुसरें मीस जातलें कॉन्फ्रारिया 7 वरांचेर. आपोस्तांचे पांय धुवप 5 वरांचेर मिसाचेर जातलें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाचे मागणे. शाश्वत आदराचे माई, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माई चुचुरे कोर मोशे, हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसरे आनी बरवंशा पातक्यांचेर. जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो. हांव म्हाका मोगापासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक सयता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताची काकलुतीन हो विस्वास तुजेताय. कात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सगोसाची. कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन, पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बाळीत म्हूण मजत म्हूण. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळून ओदी करून हेम कोणाच्या चपकेचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माय निर्मिनाका हांवें जाणूंक मोशे देवा. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर.
सगळी बरोबर. नमान मरे मरे कृपेत बोलले सर्वे स्फोर्चते ऐसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुद आणि सुदो सपुशेसु भाग्यवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्याखातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेत बोलले सर्वे स्फोर्चते ऐसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुद आणि सुदो सपुशेसु भाग्यवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्याखातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदराचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेत बोलले सर्वे स्फोर्चते ऐसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सुद आणि सुदो सपुशेसु भाग्यवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्याखातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मरे आदादी ओदृष्टाक सांपले मजत को रोस्कोत कारसच माग कोचे पासत जा शरातीन देवाच्या मुळ्याची विनोद को सोगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्या पास पावको तुजो आदार सोगल्या जे मागता तुजो तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनांक वर्सांतनी दुखी कोंदिनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय रासो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. पिडेवंता खातीर थोडो वेळ उगी रावया आमकां मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक सोम्या आसूं तुमचे सवे तुमच्या आत्म्या सोवे. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नोंदवंत आदारान बागेवन सदांच सांकवार मरीची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूं चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सुर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वय देवान सदां काल तोगू आमेन. गायन घेऊया T16 पेज नंबर 209 T16. Duquesta voi duca mori udum colta lodia veri ubiasi gusamoli ascar suscar disotani duki